नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमकाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। घरां आणि शेत जमनींचो मालकी हक्क मेळचे खातीर मये सावन आनीकूय 583 अर्ज दाखल, सुमार 72,000 अर्ज छाननी खातीर मामलेदार कार्यालयात दिल्यात धाडून दिवचलचो उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवणकाराची माहिती। म्हापशा 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाटे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार, ब्लॅकमेल करून अदमाशे 7 लाखांची घाली तोपी, चलयेची म्हापशा पुलिशेत कागाळ, दुबाविता आड गुन्यांव नोंद। आदर्श युवा संघ काणकोण ह्या पंगडान 19 ते 21 डिसेंबर मेरेन आदर्श ग्राम आमोणे वाठारांत घडोवन हाडला 25वो लोकोत्सव, जाणकारांनी दिली माहिती। माड काजूची मोठ्या प्रमाणात करत लागवड, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे शेतकारांक आवाहन, दिल्लीकारांक विकचे परस झाडां लावन वाट्यात गोंयच्यो जमनी, सांगता मंत्री रवी नायक। सांगेच्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान कोसळ्ळे फॉल्स सिलिंग, या घडणुकेत 4 विद्यार्थी जखमी, शाळेच्या बाबत कामाचेर परत एक फावट उप्रासला प्रश्न। आणि सावड्डे 70 गावात फाटले कितलेशे दीस जाले नळांक येता खदू उदक, संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घेवची दखल, मागतात गांवच्या थळावे। आता खबरो विस्तारान। घरां आणि शेत जमनींचो मालकी हक्क मेळचे खातीर सरकारान दिल्ले मुजतीत मयेच्या लोकांनी आनीक 583 अर्ज दाखल केल्यात, अशी माहिती दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवणेकार हांणी दिल्या। ह्या अर्ज मदले 172 अर्ज छाननी खातीर मामलेदार कार्यालयात धाडल्यात, अशेंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें। कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं नवीन कायदो चालीक लागचे पयलीं म्हळ्यार 15 ऑगस्ट 2014 पयलींच्या मये वाठारांतल्या घरां सयत शेतांचे मालकी हक मेळचे खातीर वंचीत मयेकारांक अर्ज करपाची खास संद सरकारान उपलब्ध करून दिल्ली। ते खातीर 10 जुलय ते 7 ऑक्टोबर अशी 90 दिसाची मुजतय दिल्ली। घरा खातीर 259 जाल्यार शेतां खातीर 324 असे अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात पावल्यात, अशी माहिती दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी निहाल तळवणेकार हांणी दिली। रिगार्डिंग द इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी, तुमकां खबर आसतलें आमी लास्ट टायम एप्लिकेशनां घेतलेली रिगार्डिंग इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी मये। सो आमी 3 म्हयन्याचो टायम पिरियड दिल्लो, 10 जुलय ते 7 ऑक्टोबर हो 3 म्हयन्याचो म्हणजे 90 दिसाचो टायम पिरियड आशिल्लो। सो आमकां रिस्पॉन्स बरो लाभलेलो आसा। भितर आमकां आतां नवीन एप्लिकेशनां 259 फॉर घराची येयल्ली आसा आनी 324 फॉर एग्रीकल्चर लँड येयल्ली आसा। सो आमी इमिडिएटली ती आतां स्क्रुटिनायज करपाक घेतलेली आसा आनी आमचे 2 डिलिंग क्लर्क आमी ऑलरेडी ताका दवरल्यात, जे एवरी सॅटर्डे येवन स्क्रुटिनायज करतात आनी एवरी फ्रायडे आमी तेजी हियरींग घेतात आनी डिस्पोज करतात। रिस्पॉन्स आमकां बरो लाभलेलो आसा। जेन्ना आमी डेट जाहीर केली थ्रू मिडियानूय आमकां बरो सपोर्ट केल्लो आसा। ऑलमोस्ट सगळ्या पेपरार येयल्ले की इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आमी डेट परत पोर्टल परत चालू करता म्हणून। सो 90 डेज पिरियड येयलो, तेजे उपरांत खुबशे लोक आमकां इन्क्वायरी करपाक येयले। अपार्ट फ्रॉम दीस हॉनरेबल CMान सुद्दां भरपूर तेजी पब्लिसिटी केल्ली आसा, तेज्या खातीर लोक खूब येयले एप्लिकेशनां घेवन आनी MLAन सुद्दां आमचे कडेन ऑर्डर मागून घेतली आनी मोबायल व्हॅन आसता तेका ते स्पिकर लावन तेणी ती तेजी पब्लिसिटी सुद्दां केली। सो एवरी डे खुबशे लोक येयले आमचे कडेन कितें डावट्स आसा जाल्यार विचारपाक आनी टोटल म्हणजे 259 हावजाची येयल्ली आसा आनी एग्रीकल्चर 324 येयल्ली आसा। हेज्या पयलीं जे आमी 2016 स्टार्ट केल्ले तेन्ना आमकां घराची टोटल 803 येयल्ली एप्लिकेशनां आनी एग्रीकल्चर लँडाची 497। भितरले आमी ऑलरेडी 758 सनदी इश्यू केल्यो। थोड्यो ज्यो आसल्यो त्यो रिजेक्ट जाल्यो फॉर सम रिजन्स। बाकीच्यो ज्यो आतां आमी नवीन घेतला तेजो आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केल्लो आसा आनी जशी जशी जाता ती आमी ऑलरेडी तांकां डिस्पोज करता ताका सनदी इश्यू करून। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।
म्हापशां 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करून तिका ब्लॅकमेल करून अदमाशीक 7 लाखांची तोपी घाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. लैंगीक छळणूक जाल्ले चलयेन आपले फटवल्ल्याचो लक्षात येतकीर हो सगळो प्रकार प्रतिमा कुतिनोच्या कानार घालो. उपरांत प्रतिमान हे चलयेक म्हापशां पुलिशेंत हाडून दुबाविता आड कागाळ करपाक लायली. चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपी मनशाचेर खर कारवाय करपाची मागणी प्रतिमा कुतिनोन केल्या. आयकात तिचें म्हणणें. आणि हे केला एक कांड जाल्लो आसा आणि कसो हो कांड चलपाक लागला पळय आयज आमच्या गोंयांत. 1 वर्स पयलें खंय तरी हांव चलयेचें नांव रिवील करपाना, ताजो वाडो रिवील करपाना, बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव केस. आय नो दे आर मेजर इन एज बट दे टू हॅव फ्युचर इन फ्युचर, सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल देयर फ्युचर. सो आतां कितें खडखडून शी इज ट्रेम्बलिंग एक्चुली. 1 वर्स पयलें कितें जालें खंय, दीस गर्ल इज इन इव्हेंट्स फ्रॉम म्हापसा इटसेल्फ. द गर्ल इज इन टू इव्हेंट्स, इव्हेंट मॅनेजमेंट करताली. ताजी आवय आसा, ताजी धाकली भयण आसा, आनी एक पळय विक्टीम आसा. 1 वर्स पयलें थंय ताका कोण तरी त्या गांवचोच मनीस कोण तरी एंटनी म्हणटा तो, सरनेम कितें ताजें, डिसोजा, एंटनी डिसोजान काडलो खंय आनी ह्या चलयेचो नंबर काडलो खंय आनी सिद्धांत कांबळी म्हूण आसा खंय म्हापसा. सिद्धांत कांबळी हाका नंबर दिलो. ताजे बायलेचो कितें तरी पार्लर आसा, ताजें नांव कितें गो, ज्योती नागवेकर म्हणटा, ताका नंबर दिलो. आनी सिद्धांतान म्हणटकीर ताका फोन मारलो सिद्धांत कांबळीन आनी सांगलें खंय बाय गो तुका आपूण मेळपाक सोदता आनी कितें काम आसा, सिन्स यू हॅव टू इव्हेंट. ताणें सांगलें की ओके मेळटा, कितें इव्हेंट न्ही, कितें बिजनस आसतलो. वेन शी मेंट इट सिम्स स्टार्टेड टेलिंग इट सिम्स तुका बरें आपूण ऑफर घेवन येयल्या, बरी स्कीम आसा, तूं जोडटलें, लाखांनी जोडटलें, कितें काम काय म्हूण विचारलें खंय तेणें. तेणें सांगलें खंय तुका यू हॅव टू गो एंड गीव डिलिव्हरी करपाक पडटली. म्हळ्यार खंय खंय बॉम्बे खंयच्या दुसऱ्या स्टेट्सांत डिलिव्हरी करपाचें तुका 5-10 लाख मेळटले. तूं भितर कितें आसा गो, 10 लाख बी मेळटले म्हणून. आनी तेणी म्हणलें की आपणाक हें बरें आयकून बरें दिसना रे, इतलें इजी मनी कशें जातलें. तूं पळय न्ही, तूं खबर ना म्हणपाक खंय कोण आसा हितूंत आनी कितें कितें आसा तें, कितल्यो बायल्यो आनी कितल्यो चलयो आसा, पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता, सगळें सेफ जाता. तुमकां फक्त तो मटेरियल व्हरून दिवपाचो आनी लाखांनी पयशे तुमकां मेळटले. सो तूं तुजे अंडर जितून आसा पळय 5-5 जाणांक सेट कर. तें आयकलें खंय घरा कडेन आयलें. भुरगें न्ही 22 years old, एम्बिशियस. सो थोडो ओके दीस इज द जॉब न्हू. आनी ही सेट व्हेरिफिकेशन करून पुलीस सपोर्ट सगळें आसतलें, कांयच तुमकां टेंशन आसपाना, फक्त डिलिव्हरन्स. तें केलें. दुसऱ्या फावटी खंय सिद्धार्थान कितें केलें, सिद्धांत कांबळी म्हणटा तेणें ताका खंय व्हेलें मडगांव. आनी कोण वो पळय आसा पळय वो सारको हेका सगळी बुद्ध शिकोवपाक जाय सारकी. हेका म्हणटा तो नागडो करून लोकां हातीन दिवपाक जाय. राज प्रशांत ठाकूर म्हणिल्लो खंय दोनापावला रावता दिसता तो. ताजो फोन अजून एक्टीव आसा. राज प्रशांत ठाकुरा कडेन व्हेलें खंय आनी ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीस गोवन गर्ल्स, गोवन यंग बॉडीन गर्ल्स. हेका खंय म्हणलें खंय गाड्यान तांबडी स्वीट आसा खंय तुका आपूण कामाक लायतलो. तेणें 6 लाख सांगलें, आपूण तुका 10 लाख दितलो गो, तूं टेंशन घेनाका, तुका राणी करतलो आपूण. आनी तूं इतलेंच करपाचें, तुज्या अंडर न्ही कोण कोण बायले आसा चलयो आसा पळय तांकां हितून हाडपाचें आनी आमी हितून हो बिजनस करुया डिलिव्हरीचो. ती शूज ओके. मागीर म्हणपाक खंय तुमी चल आतां तूं घरा वच. हेका बरे भशेन खंय आपले कॉन्फिडन्सान जिखयलें आनी व्हेलें. नेक्स्ट टायम कितें केलें, नेक्स्ट टायम पावलो खंय अरे बाबा तूं यो आं तुजें जालें आं पासींग जालें तुका आतां इलेक्शन कार्ड, तुजें रेशन कार्ड, तुजें कितें डॉक्युमेंट, आधार कार्ड आनी तुजें बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसता तें घेवन यो जान म्हणून. हें म्हणून हॅप्पी जावन थंय गेलें. पणजे साकून ताका खंय तेणें मडगांव खंयच्या तरी फ्लॅटांत व्हेलें आनी फ्लॅटांत ताका ताजी आबरू काडली. ही रेप्ड अ 22-year-old girl and then he did a video. ताका एक व्हिडिओ काडलो की तेणें फोटोग्राफ्स काडले आनी फ्रॉम देर इट स्टार्टेड ब्लॅकमेलिंग. तेन्ना साकून तो ताका ब्लॅकमेल करपाक लागलो. शी हॅड नो वर्ड्स. नाल्ल लसूण वा काजू हांची व्हडा प्रमाणात लागवड करची जेणे करून फुडले पिळगेक ताचो फायदो जातलो. तशेंच शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात भाटां करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेतकारांक केलें. गोमंतक दिसाळ्यान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. नाल्ल हो गोंयकारांच्या जिणेंतलो म्हत्वाचो घटक. नाल्ला शिवाय गोंयकारांचें जेवण जावपाकूच शकना. गोंयांत नाल्लाक धार्मीक म्हत्व आसा. नाल्ल आनी काजी ही गोंयची वळख. हीच वळख फुडाराक तिगोवन दवरपा खातीर शेतकारांनी आपल्या भाटांत मोठ्या प्रमाणात कवाथे लावचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. गोमंतक दिसाळ्यान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. There is a separate horticulture corporation. उस horticulture corporation के थ्रू
जो कोकोनट ग्रोवर के लिए हेल्प दिया जाता है। वी आर उनका जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं और मार्केट में लाने के लिए और हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरह से यानी अपने फार्मर्स के लिए मदद करते हैं। हमेशा के लिए गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में ये मदद हम सभी वेजिटेबल से लेके कोकोनट तक हम सपोर्ट प्राइस देने का काम हमारी सरकार ने हर वक्त किया है। इसीलिए यानी ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ग्रोवर यानी आगे आना जरूरी है। यानी कोकोनट ग्रोवर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, गोवा की ब्यूटी अल्सो यानी कोकोनट प्लांटेशन में है। आपने देखा तो हमेशा के लिए जब यानी हम गोवा दिखाते हैं, जब हम गोवा का सीनिक ब्यूटी या सीनिक बीच दिखाते हैं तो बीच के बाजू में हमेशा के लिए हम कोकोनट का प्लांट दिखाते हैं। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गोवा। ये हमें सबके लिए मालूम होना चाहिए और वही आइडेंटिटी हमें आगे भी रखने के लिए जो सजेशंस हमें आईसीआर की टीम ने दिए हैं, मुझे लगता है कि अभी 50 साल के ऊपर का प्लांट हमने रिमूव करके वहाँ नया प्लांट ग्रो करना बहुत ही जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे हमेशा स्पीच में कहता हूँ, हम कोकोनट हो या कैश्यू हो, जो हमारे परदादा ने किया था, दादा ने भी नहीं, परदादा ने किया था, वो अभी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जमनी दिल्लीकारांक विकचे परस झाडां लावन आमी आमच्यो जमनी वाटोवपाक जाय असो सल्लो शेतकी मंत्री रवी नायकान दिलो। ऐकात रवीचे म्हणणे। गोंय ल्हान पूण आयज आमकां दिसता की गोंयची जमीन जी आमी उत्पन्न करपाक जाय आशिल्ली आनी ते उत्पन्ना लागून आमकां जाय आशिल्ले चड म्हणजे आमी चड लोक जे नाल्ल खावपी आनी नाल्ल आमकां कसल्याय कामां लागता, देवा लागता, बाकी खंय लागता आनी भूट भरपाक लागता आनी कसले लागता आनी देंवचाराक दवरपाक लागता। देंवचाराक नाल्ल दवरतना तेकाय लागता म्हणजे देंवचार पासून नाल्ल खाता अशें जालें म्हणजे हांगसर चड सगळे आशिल्ले आमचे आनी खास करून येयल्ले मंत्री तामिळनाडूच्यान थंय इतले बिजी थंय तेगेले गरमी आसा सद्दी आनी पॉलिटिकली गरमी आसा तर सुद्दां आयले हांगसर आमकां आनंद जाता कित्याक आमचे गोंय साठी ते आयिल्ले आसा तेजे विचार ते मांडटलेच तेगेले भाशेन मांडटले जावं हें करता भाशेन। तामिळनाडूत 40% शेतकार नाल्लाचे उत्पादन घेतात। तामिळनाडू राज्याक देशातले सगळ्यात बरे शेतकी राज्य करपाचो आमचो यत्न आसा अशें तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री MRK पनीरसेल्वम हांणी सांगले। விவசாயத்துக்கு ஒரு தனி ஐஏஎஸ், ஆர்டிகல்ச்சர்னா தோட்டக்காய் பயிர் என்றால் ஒரு அதுக்கு ஐஏஎஸ், அதே போல அக்ரிகல்ச்சருக்கு தனி ஐஏஎஸ், மார்க்கெட்டிங்க்கு அது தனி வணிகத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ், ஆக அக்ரி இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு ஐஏஎஸ், இன்னும் பல ஐஏஎஸ்கள் கூடுதல் ஐஏஎஸ்களை நியமித்து அந்த பணிகளை கட்டமைத்து கிட்டத்தட்ட இந்த விவசாயத்துக்கு அந்த துறையில 25,000 பேர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள்। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बिरेस्तारा पर्या 70 घडिल्ल्या ताज्या घडणुके उपरांत आतां सांगेच्या सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान फॉल्स सिलींग कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। ह्या घडणुकेत 4 विद्यार्थी जखमी जाल्यात। सगळ्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पळयात पुराय बातमी। ज्ञान विज्ञानाच्या काळात गोयच्या चडशा इश्कोलांची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा, पूण कांय इश्कोलांचे हालींच केल्ले काम लेगीत भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण करता ह्यो लेगीत घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान भुरग्यांच्या मनात भय निर्माण जाला। हाचीच एक देख आमकां पर्ये 70 आनी आतां सांगेची पळोवपाक मेळटा। सांगे वाठारांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयात एल्युमिनियमाच्या सिलिंगाचे कांय भाग कोसळून 4 भुरगीं जखमी जाल्ल्याची म्हत्वाची घडणूक मुखार आयल्या। सध्या जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा खरो, पूण ह्या घडणुके उपरांत माकडाच्या उडयेत फॉल्स सिलींग कोसळिल्ल्यान सरकारी कंत्राटदाराच्या बाबत कामा बाबतींत, कर भरप्यांच्या पैशा बाबतींत आनी भुरग्यांच्या जिवाकडेन चलिल्ल्या खेळा बाबतींत लोकांक हुस्को निर्माण जाला। पळयात।
जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत लोक रस्त्यार हेल्मेट घालून भोंवतात अशें विद्यार्थ्यांक लेगीत इश्कोलांत हेल्मेट घालून बसपाची पाळी आयिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान नदरेक हाडले. तशेंच सरकार प्रत्येक पावण्यार फेल जाल्ल्याचेय आप फुडारी अमित पालेकारान टिका केली. पळयात राजकीय फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया. आता फाटल्या दिसांनी आमचे कितले एक्सिडेंट जाता त्या रोडाचेर. आता रोड घ्यायला 2 महिन्यांनी तेजे फॉल्ट पडटा. तसले आता स्टुडंट आता स्कुलांनी जावपाक लागले. फॉल सिलींग जाले तेजी क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाले आसतली आनी ते फॉल सिलींग माकड भितर कितलो गेलो ते नोडे आसा न्हय. सो ते मेंटेनन्साचे ते चलना आसतलें. माकडाच्या वेटान ते फॉल सिलींग पडले पूण भुरग्यांचे पडले. सो आतां भुरगीं शिकपाक वयता थिंगा आतां कितें आतां स्कुलांनी म्हाका दिसता हेल्मेट घालपाक पडलें. आज काल आम्ही पहिले कोणाच्या भुरग्याचे सिलींग फॅन पडलो. आज सिलींग पडले म्हणजे सरकार कितें खेळ करता भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन हें आमकां समजना. लकीली शी सर्वायव ताचे भुरगे कोणाचे तरी ताचे तकली हे पडून परमनंट इंजरी जाली कितें जालें चुकी भुरगे ताचो फ्युचर कितें. तर सरकार खंय ना खंय तरी करप्शनाचे निमतान आज खेळी करता. ती खेळी म्हाका ती सरकारान जी चलयल्या ती खंय ना खंय तरी बंद जावची पडटली. सरकार This shows that this government's focus is only mission total commission. जेन्ना लास्ट अधिवेशनान आमी इतलो बोवाळ मारलो of the collapsing roof, of the substandard roofs that were installed without proper tender process. Anik, I immediately demand from the education minister that the structural audit be done of all these schools. This is priority to make sure जे काँग्रेसान इतली स्ट्रक्चरां बांदून घेतलेली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेली गोंयांत, जे स्कूल बांदलेली, जी बाळवाडे बांदलेली, ऑल दीस स्ट्रक्चर्स टुडे आर डिटोरिएटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स बिकॉज दीस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉर्डर अबाउट द मेंटेनन्स. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. सत्तरी म्हालांतल्या सावड्डे गांवांत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले नळांक सामकें खदू उदक आयिल्ल्यान लोकांचे हाल चल्ल्यात. थळाव्यांनी संबंदीत खात्यांक हे विशीं कळीत केलां. अधिकाऱ्यांनी हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाचें आश्वासन दिलां. उदका बाबतींच्यो घोशणा फुडाऱ्यांच्या घोशणांनी आनी कागदारच उरल्या हाचे एका फाटोफाट एक पुरावे फुडें येत आसा. पूण अजून मेरेन चडशा गांवांनी एक तर नळ सुके आसात नाजाल्यार नळांक येवपी उदक तरी खोदूळ आसता. हाजीच एक देख आमकां सत्तरी सावड्डे गांवची पळोवपाक मेळटा. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या गांवांत नळांक उदक सारकें येयनाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चलिल्ल्यान लोक आतां घसघशीत बऱ्या उदकाक ताणेल्यात. आता ह्या गांवांत केन्ना तरी बरे घसघशीत नितळ उदक व्हांवतले हो येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. PWD डिपार्टमेंटान एक सरा कडेन येयल्ले. आमकां उदक खोदूळ येता 3-4 म्हयने जाले. ते सराक आमी सांगला. सर म्हणटाले ते हांव दाबोस आमकां एक्चुली पयलीं दाबोस प्लांटातले उदक येताले. आतां हांगा कुर्चे प्लांट जाला न्हू तो उदक हे आतां तुमच्या खंयच्या वाड्यार येता? सावड्डे फूल एरिया येता. फूल एरिया. हय. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव गोपाल नायक. हय. आतां तुमकां 3 म्हयने सुमार जाले म्हणटा ती अशी खदोळ येता. तुमी अशें डिपार्टमेंटाक कोणाकच सांगू ना? ते ऑपरेटर आहा न्हू तांकां म्हणलेले आमी. ते म्हणटाले आमी सांगता फुडें सांगता म्हणटाले. पूण हे आतां खदोळ उदक आसा पळय तें तुमी उदक पिवपाक बी तुमचें सेम उदक पिता हे? आतां उदक आमी म्हणजे आठवड्याक समज एक 4-5 दीस जाले जाल्यार एक 2 दीस भितर अशें म्हणजे मदीं खदोळ येता मदीं बरें येता अशें येता. हय. पूण तुमी हेका जे ऑपरेटर आसा तांकां सांगीत आसलेले? तांकां सांगलेलें म्हणटाले हां. पूण तेजे हें जावन आसलें. आतां तुमकां कितें सांगलां? आतां सरान सांगलां आमकां दाबोस प्लांटासून उदक सोडपाक मोस्टली ट्राय करता म्हणटालो तो. पूण दाबोस प्लांट म्हणजे ऑल ओवर सत्तरी आनी 5000 कनेक्शनां वाडला त्या खातीर मातशें सोडपाक प्रॉब्लम जाता म्हणटालो. पूण आतां आमी 2 वरां तरी. पूण हे आतां खदोळ उदक येता पळय तें कित्या खातीर येता अशें म्हणटा? कमी आसा. तो म्हणटा की आतां डबल फिल्ट्रेशन घालता म्हणटा. एक फायल घातली रिटर्न येयल्या तो आतां आनीक फॉरवर्ड करता म्हटला. सो पळय आतां कितें फुडें. जाल्यार आतां ऐकात अधिकाऱ्यान दिल्ले रजाव. न्हंयक ह्या 2-3 दिसान टर्बिडिटी चड आसा, खदोळ उदक चड आसा आनी तांकां तेणी सांगलां की तांकां उदक खदोळ येता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलां आतां तें आमी चॅक करता आनी समजा खंय जर वॉश आवट लायन कट करून क्लीन करपाची आसा ती आज करून घेतले.
ताका खूप दीस जाले अशें म्हणटा न्ही उदक खोदोळ ना आज ते हे पळय म्हाजे कडेन आयज आयले हा सो आज हांवें तांकां सांगलां की आज आयच्यान तो इशू खोदोळ उदकाचो इशू सॉल्व जातलो म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जाला तो चेक करता चेक करता कितें प्रॉब्लेम जाला तो चेक करता आनी जर लायन क्लीन वॉश आउट बी करपाची आसा जाल्यार ती आमी करून क्लीन करता. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत खासा करून म्हापसा कळंगूट हणजूण वाठारांत भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो आंकडो वाडत असून ही चिंतेची बाब आशिल्ल्याचे कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. भायले कामगार दर्यादेग वाठारांतले हॉटेल शेक आनी रेस्टॉरंटांनी काम करतात. तांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन जावप सामकें गरजेचें आसा. कांय जाण जाल्यार बनावट आधार कार्डां करून रावतात. हे लोक चोरयो करून गेले जाल्यार तांकां खंय सोदपाचें काय म्हणून मायकल विचारता. तेजी फुटेज आहा केन्ना घडयला आतां अशें आमी वी डू नॉट वॉन्ट टू टेल लायक आमची हॉटेलांत चोरी जाली. इट इज नॉट रायट. आमी कंप्लेन दिलें बिकॉज आनीक जावची न्हू म्हणून. पूण कित्याक कळना कित्याक तेजो फोटो खंयचेच रिकॉर्डान ना. तेणे जर पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड केल्लें जाल्यार तेजो फोटो आसपाचो. सो दीस हॅज टू बी गव्हर्मेंटा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाची गरज आहा. सो ऍप तयार करा न्हू. आतां सगळे आमी म्हणटा आमदार म्हणटा मंत्री म्हणटा ऍप 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 हो ऍप इम्पॉर्टंट आहा. आमकां ऍप दिया न्हू हॉटेलवाल्यांक ऍप दिया की डिजिटली तुमी आमकां धाडा म्हणून सगळे तुजो स्टाफ. रेस्टॉरंट आतां एक आहा रेस्टॉरंटान 60 स्टाफ आहा तितूनसून 30 जाण जर तूं भायले आहा 40 जाण भायले आहा. युटिलिटी स्टाफ क्लिनर्स दीस दॅट किचन हेल्पर्स ड्रायव्हर कोण आतां भायले आहा तेंची धाडा न्हू ऑनलायन पुलीस व्हेरिफिकेशन. सो हो ऍप आमकां आसपाची गरज आहा. सो कांदोलीसून एक रेस्टॉरंट वालो ऑनलायन 30 फॉर्म्स धाडटा पुलीस व्हेरिफिकेशन करून आमकां ती 30 कार्डां येवपाक जाय. जे कितें चार्जीस आहा ते आमी फारीक करता ऑनलायन तुका चल घे. प्रायम मिनिस्टराचें विजन इज नॉट इम्प्लिमेंटेड प्रॉपरली. एज अ बिझनेसमॅन आय एम टॉकिंग वी शूड गेट फॅसिलिटीज ऑनलायन. जेन्ना हांव म्हणटा ऑनलायन ती ऑनलायन आसपाची गरज आहा. आनी हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां हें तूं कर म्हणून हो ऍप तयार कर आनी हो आमकां दी. आमकां सिम्प्लिफाय कर. आमचे स्टाफ परतून वचून पुलीस स्टेशनार बसोंक जायना ते ही घे बाबा 10 फॉर्मां म्हणून ही घे बाबा 20 फॉर्मां. आदी ताणें बरें काम केलां. जे फॉरेनर्स येता आमचे हॉटेल कॅन नाव डू ऑनलायन. तेंचे FRRO फॉर्म फॉरेनर्स रेजिस्ट्रेशन फॉर्म जे आहा ते ऑनलायन आहा. हे ऍप घालून आमकां ऑनलायन करचें. म्हणजे हांव म्हणटा मायग्रंट वाडत आहा म्हणून. in search of jobs they come and we give them jobs, so their registration has to be done online and we have to get police verification card coming to our hotel or our restaurant or our cafe. प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रंट्स बंगळुरू आणि फातोर्डा पुलिशेन मडगांवां सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर ओव्हरसीज भरती एजन्सीचेर शुक्रारा राती धाड घाली. ही एजन्सी गजानन केरकर कमर्शियल संकुलांत सुरू आशिल्ली. ह्या ऑफिसांतल्यान म्हत्वाची कागदपत्रां जप्त केली. तशेंच एजन्सी आड फातोर्डा पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला. खोतीगांवचे आदले सरपंच राजेश गांवकर आणि तांच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा आप पक्षात प्रवेश केलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान राजेश गांवकर आणि तांच्या कार्यकर्त्यांक पक्षात येवकार दिलो. आपल्याक एकठांय येवन भाजप सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. तशेंच भाजपान फक्त वेंचणुके खातीर एसटी लोकांचो वापर केलो असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. जो भय गोंयांत निर्माण जाला त्या भयाचेर मात करून जर राजेश बाबा सारखे लोक फुडें येत जाल्यार गोंय बदलूंक शकता. राजेश बाबान जी काळजांतल्यान मनांतल्यान जी आज उतरां वयली एसटी समाजा बद्दल म्हाका दिसता गोंयचो मूळ समाज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अशें खुबशे जाग्यांचेर आसा. काणपण सारक्या जाग्यांचेर खूबच आसा. पण आमी जेन्ना एसटी समाजाचें उलयता जे मूळ गोंयकाराचें उलयता तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत येता की सगळ्यात उपेक्षीत जो समाज आसा तो हो एसटी समाज आसा. खंय ना खंय तरी तांच्या लिडर्सांनी तांचो वापर केला आपल्यो पोळ्यो वाचपा खातीर. आनी आजूय आमी तेंच पळयता. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं फॉरेस्ट रायट्स आसूं ट्रायबल वेलफेअराक जो पयसो येवपाक जाय आशिल्लो 2000 कोटी बजेटीचो 10% जेन्ना आमी म्हणटा 2000 कोटीचे अलॉटमेंट करता पण 200-300 कोटी मोडपाक सरकार फाटीं फुडें जाता.
हाचे कारण म्हणल्यार आपल्या हक्का खातीर खंय ना खंय तरी एक ट्रायबल मनीस जो मूळ गोंयकार आसा तो झगडपाक शकलो ना आनी जे झगडपाक म्हणून फुडें सरले तांणी खंय ना खंय तरी आपल्याक राजकीय पक्षाच्या दावणीक बांदले. एक पाडो जाका म्हणटा म्हणजे दावणीक बांदप. पाड्याक आपलो पावर खबर नासता की आपल्या खातीर शेत जाता, आपल्या खातीर हो शेतकरी जगूंक शकता म्हणून. पण ताका दिसता की आपल्याक तो जे शेतान शेत पिकयला त्याचे 4 जर तणाचे दाणे काढून दिला तो म्हणटा पयस पातळावचे. ती परिस्थिती आज एसटी समाजाची ह्या सरकारान करून दवरल्या. दूधसागर हंगामाक शुक्रारा सावन सुरू करपाचो आदेश राणा खात्यान काडिल्लो. ह्या आदेशाक लागून दूधसागराचेर परतून वातावरण तापिल्लें. जीटीडीसीचो आदेश नासतना ऑनलायन पद्दतीन कावंटर सुरू कसो केलो अशे प्रश्न करीत थळाव्या टूर ऑपरेटर्सांनी जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद उडयलो. पयलीं आमच्यो मागण्यो पुराय करात, ऑनलायन बुकींग बंद करून पयलीं भशेन वेबसायटीचेर आमकां बुकींग करपाक दिवचें अशी मागणी जिफाल्यांनी केल्ली. उपरांत ह्या घडणुकेत जीटीडीसीच्या अधिकाऱ्यान हस्तक्षेप करून ऑनलायन कावंटर बंद करून ऑफलायन कावंटर सुरू केलो. जे कडेन वेबसायट येतली तेन्ना सर आमी कितें आमगे कावंटर आसा हय तो मागीर कितें आहा सर तुमी जो तो कावंटर सद्या आमगेलो इश्यू चालू आहा म्हणून ते हेजेर आमकां नाका हांगा तुमकां सिस्टमॅटीक आसा. आमचे कमिटी आसतले तुमगेले मनीस बसले आसा सिस्टमॅटीक करूया बरे भशेन करूया. आयज आमकां सुरू करूंक आयच्या बुकींग ना तो नाका व्हेरी सॉरी कशें जाल्यार पयशे कलेक्ट करपाचे तुमीच करा आनी करपाचे ना. हांगासरल्यान केले हांगा केले एकूच हिशोब न्ही. कावंटर म्हणटा आमचो पंचायतीचो तो आमचो ऑफलायन धाडल्या पुरो तुमी आनी आतां उलयता ते पळयता उलयता सर आतां संवादन जाली आनी हांगा लोक चाळवले न्हू जाल्यार मागीर तुमी पळया कशें कितें पयलींच सांगता. पयलीं गाडी धाडया सर. आज सबंद दीस कुळ्यान गेलो. कुळ्यांच्यान आज जी हे आसलेली की ऑनलायन चालू करपाची आसलेली पूण जे ऑफिसर आसात आनी असोसिएशन आसा तेंच्यांनी ठाम रावले की ऑफलायन चालू करपाची. आनी थंय सगळ्यांक आज सगळ्यांक जीटीडीसीचे अधिकारी बी हांगा आयले आनी सद्या तरी आयचो दीस तरी ऑफलायन गेल्लो आसा. आनी जे ऑफिसर जे आसा जीटीडीसीचे तेंच्यांनी हांगा येवन सगळे हांगा सविस्तर तेंची जे कितें आसा जे पयशे फी घेवपाची ती सगळी फी घेतलेली आसा. आनी आयचो दीस हांगा ऑफलायनीन सद्याक वॉटरफॉल चालू जाल्लो आसा. आतां सद्याक हांगा जवळ जवळ जे ट्युरिस्ट येयल्ले जे 40-50 ट्युरिस्ट जाल्लेले ते सगळे जे ट्रीप आसा ते सगळी ट्रीप हांगा जीपींतल्यान दुसऱ्या वचपाक सोडलेले आसा. फॉरेस्टाची रिसर्च जी गेट आसा ती हांगा ओपन जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर
हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचता, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दित आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते